हे बेसिकली आमचो क्वेश्चन नंबर 1A जो पयलो क्वेश्चन रोहन खंवट्याचो आशिल्लो आनी आमकां तो क्लब क्वेश्चन आशिल्लो ऑन कोल ब्लॉक एलोकेशन. सरकारान क्वेश्चनाचें उत्तर दिवन मागीर पोस्टपोनमेंट सीक केलें. हें अशें केन्नाच लेजिस्लेटिव्ह एसेंब्लीन गोंयच्या आयकुनूच ना कोणें की उत्तर तूं दिता आनी उत्तर दितकर मागीर तें डिस्कस करूंक सोदना. म्हणल्यार लोकशाहीची हत्या आज खरें ऑबिच्युअरी रेफरन्स शूड बी ऑफ दीस बुक that these rules of procedure and conduct of business has been killed. Speaker जे कितें सांगता is complete nonsense. The 49(3) says it is in public interest he can stop. Now what is the public interest? Not disclose the transparency under what coal block is being allotted to some party. आणि आमकां अशें एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन आहा की एक व्हडलो ब्रिज बांदपी गोंयांत आतां चालू जें काम आहा मध्य प्रदेशाचो मनीस ताका हें दिवपाक सोदतात आनी ताजे खातीर एसेंब्लीक ते डिस्कस करूंक सोदता आशिल्ले. हो ब्रिज डेव्हलपराक हो कन्सल्टन्सी फर्म 37 million tons coal that was allotted to Goa was supposed to be given. It is a 1,000 crore scam, which is why the government could not defend it in the house. They didn't even want a discussion on this. And there is a tainted company which we had last time said ki tumhe anka diupak sodtat. That time also they tried to run away from it. Now again they have run away from it. There is no justification to the haste in which it was given. 60 days they were supposed to wind it up. They were appointed on 4th of November 2020. They were supposed to float the RFP in 10 days and complete the bid process in 60 days. Now RFP has been floated on 3rd of March. Anik appoint करपाचो जो सगळो expression of interest was not decided. सगळे फास्ट केल्ले आहा. व्हाईट पेपर ते कोल अलॉटमेंटाचेर करूंक सोदतात. आनीक जें कितें सगळो प्रोसेस आहा 5 एक्सटेंशनां सरकारान मागिल्लीं आहा. 6th extension got over day before yesterday. So we were wanting to know the present status of this coal block allocation. ते सांगूंक सोदनात. हावसाचो बिझनेस रूल आहा. हावस बिझनेस रुल्सा प्रमाणे चलता आनी बिझनेस रुल्सा प्रमाणे व्हेरी क्लियर. सपोजींग कोणें आन्सर मिनिस्टरान दिलें ना जाल्यार ही हॅज ए रायट टू से दॅट ही इज पोस्टपोनिंग द क्वेश्चन. सकाळ फुडें आन्सर म्हणजे क्वेश्चन येवचे पयलींच. सेकेंड, सपोजींग ताका मॉडिफाय करपाक जाय जाल्यार ही हॅज एन ऑप्शन अवेलेबल टू मॉडिफाय हीज आन्सर. अमकें चुकलां, ही लायन डिलीट कर, ही लायन एड कर. ताका समज विथड्रॉ करपाक जाय जाल्यार विथड्रॉ करपाचें ऑप्शन आहा ताका बिफोर इट इज सर्क्युलेटेड टू द मेंबर्स. म्हणजे 4 दीस पयलीं ताणें वचून स्पिकराक सांगिल्लें आय एम विथड्रॉईंग दीस आन्सर, आय वील पोस्टपोन इट. दॅट इज ऑल्सो परमिटेड. पूण म्हाका दिसता गोंयच्या विधानसभेच्या इतिहासांत पयले खेपे अशें जाता की आन्सर सर्क्युलेट जाता, आन्सर सगळे जाण वाचतात आनी जेन्ना सप्लिमेंटरी विचारपाक उबे रावता तेन्ना दे वॉन्ट टू पोस्टपोन द क्वेश्चन, which is not permitted, which is absolutely against the business rules. स्टार LQ1 आशिल्लो तो आज जशें बाब विजयन आनी आमच्या लेटर ऑपोजिशनाक म्हणलां, इट वॉज व्हेरी क्लियरली आस्क्ड अबाउट द कोल गेट. कोल ब्लॉकाचो विशय विजयन आनी हांवें म्हाका दिसता जवळ 3 म्हयने ट्वीट केल्ले पयलीं की दिस इज अनदर कोल गेट स्कॅम. की ज्या तरेन तांणी वेवस्था तयार केल्ली आनी आमकां म्हायती मेळिल्ली, इट वॉज क्लियरली नॉट येस पर द रुल्स ऑफ बिझनेस. आज हो प्रश्न म्हत्वाचो आशिल्लो कित्याक ह्याच BJP सरकारान पार्लमेंटाक 2012 इतलो रकस तयार केल्लो कोल गेट स्कॅम म्हणून. तो नेक्स्ट कोल गेट स्कॅम गोंयचें नांव वाट लागचें न्हय म्हणून वी वर वॉन्टिंग टू एन्श्युअर दॅट अकाउंटेबिलिटी अँड ट्रान्सपरन्सी इज मेंटेन. रिप्लाय दितकर एखादी फर्स्ट टायम असो जालो आसतलो, आमचे सिनियर बाब राणे सांगतले तांचे होल 50 वर्सां टेन्युअर आनी इज इन हिज 50th year, whether any question which has been replied by the government in advance is asked for postponement of the date of answering the supplementaries. आज प्रश्न 2 आशिल्ले. कोल ब्लॉक दिला IDC. If GIDC is an independent government undertaking, it is a corporation. No government can supersede and impose things in the corporation which is an independent corporation. GIDC स्वतः जेन्ना ब्लॉक तांकां 31 ऑक्टोबर 2019 दिला, they have gone ahead and started तांकां गव्हर्मेंटाकडे तांणी मॉनिटरिंग कमिटी मागली, स्क्रीनिंग कमिटी मागली. गव्हर्मेंटान ताका फेब्रुवारी पर्यंत अप्रुवलूय दिली. तांणी प्रेझेंटेशन घेवपाक कन्सल्टंट जाय सांगलो, KPMG, SBI कॅपिटल
आणि एक तिसरी प्रायस वॉटर कूपर हे 3 जणांनी अप्लाय केले. हे फेब्रुवारी म्हयन्यान एप्रुवलाक गेले सरकारा कडेन, जून म्हयन्यान गेले एप्रुवल सरकारा कडेन. जून जुलैच्यान फायल पेंडींग सरकारा कडेन उरली. एक दीस मुख्यमंत्री PPP सेलांतल्यान GIDCच्या लोकांक आपयले आनी सांगले की मॅटर ऑफ अर्जन्सी म्हणून, आनी वी वील टेक इट अंडर PPP सेल. आतां आमच्या GIDCनी गणसापयल भरले जाल्यार म्हाका खबर ना. हाव कॅन GIDC अलाव समबडी, PPP इज अ सेल ऑफ द फायनान्स डिपार्टमेंट. आमचे एक्स CM आशिल्ले ते सांगतले. If it is a part of a finance department, how can they impose their directions on GIDC, which is a private corporation? It's a company. It's a company by itself. So if it is a company, how can they impose and decide on behalf of GIDC? That itself is wrong. The whole ecology of the place is going to change because of this salt.